नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट स्मिता येळकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। कांय लोक भायले इश्यू गोंयांत हाडून धर्मीक तणाव करूंक सोदतात। समाज विघातक गजालींक बळी पडू नाकात। मुख्यमंत्र्याचो स्वतंत्रताय दिसा गोंयकारांक उलो, विरोधकांचेर बाण। 5 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था टॉप 3 पुराय भारत मणिपुरा बरोबर विरोधकांचो भ्रष्टाचार, परिवारवादाचेर चढाई, परिवारजनाक उलो, फुडल्या वर्साय लाल किल्ल्यार तिरंगो हुबोवपाची प्रधानमंत्र्याची चॅलेंज। गोंयभर स्वतंत्रताय दिसाचे सुवाळे मुखेल शारांनी आमदार मंत्र्यांनी तिरंगो हुबोवन घेतली मानवंदना। पालिका, पंचायती, स्कुलां, संस्था, आस्थापनांनी मनयलो 77वो स्वतंत्रताय दीस। शिवराज्याभिषेकाच्या 350 वर्सां निमतान राज्यात शिवजयंती जातली दबाजान। पणजे, म्हापशें, वास्को, मडगांव आनी फोंडे ह्या 5 शारांनी सरकारी उत्सव, पर्यटन मंत्री उलयलो। पेडणे उपजिल्लो कचेरीत तिरंगो हुबयतना घुसपागोंदळ, देबोन परत चडयलो। झेडपी कलशावकार म्हणटा प्लॅनिंग फेल, आमदार म्हणटा भाशणाची तयारी केल्ली संदूच दिली ना। मीन खात्याची नारव्या कोमुनिदाद जमनीत बेकायदेशीर चिरेखणीचेर धाड। 2 ट्रक चिरे काडपाचे 1 मशीन जप्त। सुत्रां सांगता मायन्स खात्यान सोदल्या 40 चिरेखणी। पर्वरेंत बेशिस्त ड्रायव्हिंगाचो बळी, एसयूव्हीन स्कूटरीक धप्पो दिवन बोडीत व्हेली। मूळ बंगाली सांगोळडा रावपी सुरोजीत कोहली गेलो, फाटल्यान बशिल्लो क्रिटिकल। बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केशीत फोंडे कोर्टान परेश सिनाय सावड्डेकाराक दिली 14 दिसांची पुलीस कस्टडी। परेश कोलवाळे जेलीत, मेघनाचे अटकपूर्व जामीनार फाल्यां सुनावणी। आनी मुळगांव, दिवचल वाठारांत भोंवतल्या बिबट्याक राना खात्यान धरलो। 2 फावट बिबट्याक धरपाची मोहीम फेल, 3रे फावट पांद्र्यात आडकलो। खबरो विस्तारान। गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकचारान रावतात, पूण कांय जाण भायल्या राज्यांतले इश्यू हांगा हाडून धर्मीक तणाव करूंक सोदतात। समाज विघातक तत्वांच्या असल्या कारस्थानाक बळी पडचे न्ही म्हणून मुख्यमंत्री पणजे स्वतंत्रताय दिसाच्या कार्यावळीत उलयलो। मुख्यमंत्र्याचो विरोधकांचेर बाण, एकचारा खातीर गोंयकारांक उलो। समेस्त गोंयकारांक आव्हान करपाक सोदता की आमचे गोंय हे एकचाराचें आसा। आमचे गोंय हे बंधू भावाचे प्रतीक आसा। तरी कांय समाज विघातक प्रवृत्ती हांगासर धार्मीक तडे निर्माण करपाक सोदता। इतर राज्यांतल्या विशया वयल्यान हांगासरलें वातावरण तापोवपाक सोदता। म्हाका दिसता आमचे समेस्त गोंयकार हेका अजिबात थारो दिवचना हाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। गोंयकारांच्या मदली एकजुटाय म्हणजे आमी पळयता की जाती धर्माच्या भितर आमच्या मदीं केन्ना तडे येवचे ना। हांगासले हिंदू, मुस्लिम, कॅथलीक हे सातत्यान 1961 पासून आयज पर्यंत आमी सगळे जाण एकचारान वावुरल्यात। सगळ्यांचे प्रत्येकाचे सण उत्सव आमी एकचारान मनयल्यात। हाज्याय फुडें हो एकचार अशाच पद्दतीन घट्ट दवरपा खातीर आमी खंयसरूच कोणाकूच अशा पद्दतीन बळी पडचे ना हाची आज शपथ घेवया। आनी परत एकदां आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसतलो। 2014 देशाची अर्थव्यवस्था 10व्या नंबरार आशिल्ली। आज 140 कोटी भारतीयांच्या यत्नांतल्यान 5वे सुवातेर पावल्या। 5 वर्षांत भारत संवसारांतली 3री मोठी अर्थव्यवस्था आसतली। प्रधानमंत्री मोदी लाल किल्ल्यावयल्यान उलयलो। मणिपुरांत सध्या शांतिकाय, पुराय भारत मणिपुरा फाटल्यान। भ्रष्टाचार, परिवारवादावयल्यान विरोधकांचेर फार, परिवारजनाक उलो, फुडल्या वर्साय लाल किल्ल्याचेर तिरंगो हुबोवपाची चॅलेंज। देश के अनेक हिस्सों में
अकल्पनीय संकट पैदा किए, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। आने वाले 5 साल में देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। गोंयभर स्वतंत्रताय दिसाचे सरकारी सुवाळे। राज्यात तालुका पावण्यार मुखेल शारांनी आमदार मंत्र्यांनी तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली। पालिका, पंचायत, शाळा, हायस्कुलां, वेगवेगळ्या संस्था आस्थापनांनी 77वो स्वतंत्रताय दीस मनयलो। गोंयभरची खिणचित्रां। And I'm sure when we reach our 100 years of independence, we will be a country where the world will reckon. We will be a country where I feel, and the entire, all of us should feel in those directions, that will be one of the greatest nations in the world. Not that we are not today, but number 1 nation in the world, and that is what we all individual people who are here today to celebrate this Independence Day to vie for. आज आम्ही 77वा स्वतंत्र दीस करता असताना आम्ही आज पळयता ज्या 77 वर्सात ज्या देशाची काल आम्ही पार्टिशन ऑफ हॉरर म्हणून पळयता आणि जालें त्या टायमार, आणि तेच्या उपरांत 77 वर्सांनी जेन्ना आमी आमचो देश पळयता जाल्यार बऱ्यांच्या बऱ्या प्रगती पथार बऱ्यांच्या बऱ्यापैकी आमचो देश फुडें गेल्लो आहा। सस्टेनेबल टुरिझम आणि रिस्पॉन्सिबल टुरिझम हे मंत्र घेऊन आम्ही फुडें गेले। पर्यावरण राखून टुरिझम कशें फुडें व्हरप, पर्यावरण राखून गोंय फुडें कशें व्हरप, हाजी चिंता आमचो मुख्यमंत्री करता, आमी करता, एंड इट इज आवर पार्ट एज वी सेलिब्रेट द 77th year of independence to call upon the people of Goa to ensure that sustainability is there, responsibility is there. एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक म्हणून आणि आपण आपलो पार्ट कितें रे हे सस्टेनेबल टुरिझम आमचे सस्टेनेबल एनवायरमेंट दवरपाक। देश आज ज्या प्रमाणे प्रगती करता 2047 पर्यंत विश्वगुरू जावपाचे नाल्यार स्वप्न जे आसा ते पूर्ण जातले हाची आमकां पूर्ण खात्री आसा। पूण त्याच वेळार आमी सगळे संघटीत रावप, आमी सगळे एकठांय रावप हे तितलेंच गरजेचें आसा। कित्याक आज जसो जसो वयर सरता आमचो देश तशें खूब जाण आमकां पांय ओडपाकूय स्टार्ट जाल्या, तेन्ना आमी सगळे एकठांय रावले जाल्यार जे स्वप्न आमचे सगळ्यांचें आसा तें पूर्ण जावंक शकता। मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
राज्याभिषेकाच्या 350 वर्सां निमतान गोंयांत मोठ्या दबाज्यान शिवजयंती जातली। पणजे, म्हापशें, वास्को, मडगांव, फोंडें शारांनी सरकारी उत्सव जातले म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हापशा स्वतंत्रताय दिसाच्या सुवाळ्यात उलयलो। करासवाड्यार घडिल्लो प्रकार जावंक जायना, गोंयकारांचो एकचार राखचो, हरीत गोंया खातीर रोपां लायात म्हणून उलो। हे वर्स जे आसा राज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराज जावन 350वें वर्स 350th इयर एंड दॅट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन ऑफ आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे योगदान आमच्या देशा खातीर जावन नाल्यार आमच्या अस्तित्वा खातीर खूब म्हत्वाचें आसा आनी ते शिवजयंती लोकांक कळची आनी भुरग्यांक नव्या पिढीक कळची आनी तांच्या हातूंतल्यान पर्यटक बाकीचे जे येतात तांकां एक हे मेळटलें। बट इम्पॉर्टंट इज टुरिजम डिपार्टमेंट वील सपोर्ट इन 5 मेजर टाउन्स, सो वी आर एबल टू एन्श्योर that Shiva Jayanti in these 5 major towns becomes a part of the celebrations of 350 years of Rajya Abhishek of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharajani काल कितें केला, कृत्य कोणे केला, ते खरेंच म्हाका दिसता something which should have not happened. And such type of instances should not ever happen in Goa to spoil the communal harmony of Goa. So म्हजें एकूच मत आसा की गोंय सदांच we have always shared an example of communal harmony. We shouldn't allow people to come and disturb. सरकार हाजेर ठाम आसा, मुख्यमंत्री हाजेर ठाम आसा आनी इफ रिक्वायर्ड निपिंग इन द बर्ड समज करचें पडटा, निपिंग इन द बर्ड करचें पडटलें। हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम जेन्ना कांयच अशें जाल्लें ना, फुडें जावंक जायना आनी काल जें जालां आय थिंक आय शेअर माय रिग्रेट्स। इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी नीड टू ऑल कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर सोसायटी। पेडणे उपजिल्लो कचेरीत तिरंगो हुबयतना घुस्पो, तिरंगो उक्तो जायना म्हणून देंवोवन परत चडयलो। झेडपी कलशावकार म्हणटा प्लानिंग सारकें ना, लोकप्रतिनिधींक वालोरूच दिनात। आमदार प्रवीण आल्लेकार भाशणाची तयारी करून गेल्लो, ताका खंय उलोवपाची संदूच दिली ना। मिडियान पत्रादेवी मुख्यमंत्र्याक गाठलो, मुख्यमंत्री म्हणटा असलें परतें ना। पेडणे उपजिल्लो कचेरीत तिरंगो हुबयतना घुस्पो, तिरंगो उक्तो जावंक ना म्हणून देंवोवन परत चडयलो। ह्या प्रकारा वयल्यान थळावे सरकारी नियोजनाचेर बेजार। झेडपी म्हणटा पंचायत वांगड्यांक कार्यावळीन मान ना, लोकप्रतिनिधींक वालोरूच ना। खेद वाडटा तो फ्लॅग होइस्टिंगाची व्यवस्थीत तजवीज केली ना, सकयल उतरलो वयर चडलो हो देशाचो अपमान आसा। सरकार जेन्ना प्रोग्राम ऑर्गनायज करता तेन्ना तेंच्यांनी खंयच पोर्टफोलिओ फॉलो करूंक ना अशें दिसता। कालय जनता दरबार जालो, आमकां स्पेशली तेंचें इन्विटेशन आसलें। इन्विटेशन दिल्या उपरांत ज्या पद्दतीन थंयसर जो आदर आसता, जो रिस्पेक्ट आसता, आमी खंय तरी आमच्या आदरणीय आमदारा सकयल आमकां खंय तरी एक लोकांनी खंय तरी फुडें हाडून दिल्ले आसा आनी आमकां हे दुर्भाग्य दिसता की अशे जे प्रोग्राम आसा ते हांकां खबर ना केवळ आपले जॉयंट मामलेदार किंवा आणखी सहकारी वर्ग घेवन जे हे प्रोग्राम करतात ते म्हाका दिसना की हे जनतेक लागून करतात, ते स्वता काहीतरी प्रसिद्धी मेळपाक लागून करतात। आमदार प्रवीण आल्लेकर म्हणटा तो भाशणाची तयारी करून गेल्लो, उलोवपाची संदूच दिवंक ना। न्हू भाशण तुमकां दिवंक ना तेणी, प्रोटोकॉल कोण तयार करता? डेप्युटी कलेक्टर बरोबर। आणि विषय म्हणपाक कितें जालें मागीर तेंच्यान म्हटलें की ते प्रोटोकॉलान पडना, जो फ्लॅग होस्टिंग जो हे करता पळय तेणी भाशण। मुख्यमंत्री पत्रादेवी गेल्लो, ताका थंय गाठलो, तो म्हणटा असलो प्रकार परत जावचो ना। तेच सर आयचे फ्लॅगाचे खूप हे झाले। मकबूल मायगेमणी वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। म्हजी माती म्हजो देश, माती एक नमन वीरांक वंदन। देशा खातीर बलिदान दिवपी वीरांक खातीर समर्पित अभियान 9 ते 20 ऑगस्ट 2023 देशाच्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी करतले अमृत वाटिका। अमृत कलशांतल्यान वाटिकेची माती हाडटले राजधानीन। मातये वांगडा सेल्फी घेवन करात अपलोड। देशाच्या वीरांक खातीर समर्पित ह्या कार्यावळीन तुमचो वांटो निश्चित करा। yuva.gov.in च्या संपर्कान रावात। मायन्स खात्यान नारव्या कोमुदिदाद जमनीत बेकायदेशीर चिरे खणीत धाड घालून 2 ट्रक आनी चिरे काडपाचे एक मशीन जप्त केलें।
बेकायदेशीर चिरे काडप म्हणल्यार सरकाराचे मायनर मिनरल चोरपाचो आरोप. चिरे खणीचेर बुडून मरपाची प्रकरणां घडपाक लागिल्ल्यान खात्यान चिरे खणीचें इन्स्पेक्शन सुरू केलां. खात्यान खंय 40 चिरे खणी आयडेंटिफाय केल्यात. मीन खात्यान नार्व्या कोमुनिदाद जमिनीत बेकायदेशीर चिरे खणीर रेड मारली. 2 ट्रक, चिरे कापपी एक मशीन जप्त. सुत्रां सांगता मीन खात्यान अश्यो 40 चिरे खणी आयडेंटिफाय केल्यात. पावसात चिरे खणीचेर बुडून मरपाचे प्रमाण वाडपाक लागल्यान मीन खात्यान चिरे खणीचेर इन्स्पेक्शन सुरू केलां. सरकाराक खबर ना अश्यो राज्यांत चडशे कडेन बेकायदेशीर चिरे खणी आसात. भुरगीं लोक न्हावपाक वयतात. कोणूय बुडलो जाल्यार ती चिरेखण उजवाडाक येता. बेकायदेशीर चिरेखणी आड मीन खात्यान कारवाय करता. मकना जप्त करता. मात पुलिशेंत अनवळखी मनशां आड कागाळ नोंद जाता. फुडें ती केस कुसता. सरकारान सध्या चिरेखणीचो इश्यू गांभीर्यान घेतला. त्या नदरेन इन्स्पेक्शनां चल्ल्यात म्हणून मीन खात्यांतली सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरी बेशिस्त ड्रायव्हिंगाचो एक बळी. रफ स्पीडीन म्हापशा वटेन वतले एसयूव्हीचो राती टू व्हिलरीक धपको. स्कुटरीक 100 मीटर ओडीत व्हेली. स्कुटरवालो सांगोळडा रावपी मूळ बंगालचो सुरोजीत कोहली एक्सिडेंटात गेलो. फाटल्यान बशिल्लो अशोक बसू क्रिटिकल. ताका जीएमसीत घालो. एसयूव्हीचो ड्रायव्हर हर्षित तामरकाराक पुलिसांनी धरलो. करासवाड्यार आकय छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्याची विटंबना केली म्हणून तिगा दुबावितांक 6 दिसांची पुलीस कस्टडी. करासवाड्याचेच नायजेल फॉन्सेका, लॉरेन्स मेंडिस आनी थिवीच्या आलेक्स फर्नांडिसाक धरले. एक्सार पेड्ड्यार करपाच्या कारस्थान केल्ल्यान खर कारवाय करची म्हणून शिवप्रेमी मागता. नवो पुतळो बसयला. वातावरण निवलें. We have apprehended 3 of the people who allegedly has committed this offence, or we will ensure that they will be punished by law by ensuring a fair and proper and legally whatever the maximum punishment which can be given to them. We will do investigation according to that. सकाळच्यान अशें आयकपाक येता की ते जे कोण आसले पळय ते थंयच ऑन द स्पॉट आसले. कितें पूण आमकां तुमी सकाळचे विचारताले पळय कोण तुमकां दुबाव बीन आहा म्हणून आमी ना म्हणटले कित्याक आय हॅड अ डावट. वी न्यू हू दे वर बट वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट वी हॅव इनफ एविडन्स बिकॉज द केस वील बी वीक विदाउट एविडन्स. ओके एंड दे हॅव बीन इन्स्टिगेटेड बाय सर्टन high level people. We totally have the trust and the belief in the judiciary. सोमारा सांज मेरेन छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नवो पुतळो हाडून ताची विधिवत स्थापना केली. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार आनी श्याम सुंदर फट्टे. बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केशीत फोंडेच्या कोर्टान आरोपी परेश सिनाय सावर्डेकाराक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिली. ताका कोलवाळे जेलीत धाडला. ते वटेन परेशाची घरकान्न मेघनाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर फाल्यां बुधवारा फोंड्या कोर्टात सुनावणी. सुनावणेचेर नजर. बाणस्तारी एक्सिडेंटात 3 जाण सोंपिल्ले. 4 क्रिटिकल जाल्ले. मुळगांवां दिवचले वाठारांत भोंवपी बिबट्याक राना खात्याच्या टिमीन निमाणें धरलो. लोकांक मोठी थाकाय. हो बिबटो रातचो गांवांत घरांनी घुसून सुणी माजरांक उखलतालो. लोक रातचे भायर सरूंक भिताले. 2 फावट बिबट्याक धरपाची मोहीम फेल गेली. निमाणे 3रे फावट राना खात्याच्या पांद्र्यात आडकलो. नमस्कार. गेल्या 5 ऑगस्टाक मुळगांव बिचोली हांगासर एक बिबटो एका घरा फाटल्यान बांदलेल्या कुत्र्याक धरपाक येयलो आनी तो CCTV फुटेज कॅप्चर जालो. आनी तो CCTV फुटेज अख्ख्या गोंयभर फेमस जालो. पण त्याच्या उपरांत मुळगांव गांवांत भयभीत असं वातावरण निर्माण झालं आणि सांजच्या टायमार लोकांक भोंवपाक भंय दिसूंक लागलो. काल 14 ऑगस्ट आणि आयज 15 ऑगस्ट ह्या 4:30च्या सकाळच्या 4:30च्या वराचेर बिबटो 2 फावटी निसतून गेल्लो. आयज 3ऱ्या फावटी बरो पिंजऱ्यान अडकून रावलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची कामगिरी यशस्वी जाली आणि मुळगांव गांवांतल्या लोकांचो श्वास मोकळो जालो. आज इतके दिसान भयभीत वातावरण भोंवताले मुळगांववासी आयज सुखाचे श्वास घेवन रातचे खंय भोंव शकता असो श्वास घेता. त्या प्रमाणे बिबटा जो आसा तो ताका धरला तो अगदी गांवांत येवन कुत्र्यांक धरतालो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ खांबळे. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.